आमी सद्याक आतां 3 नवीन डॅमाचेर म्हणजे लोकेशन्स फायनल केलां आनीक सद्याक ताजेर एक्सप्लोरेशन चलता. म्हणजे ताजे कितें रिपोर्ट घेवपाक जाय ते रिपोर्ट घेवप चल्लां. म्हणजे जमनीचो रिपोर्ट घेवचो पडटा, सॉयल टेस्टिंग करचें पडटा, फॉरेस्टा परमिशन घेवचें पडटा, एनवायरमेंटा परमिशन घेवचें पडटा. ही सगळो प्रोसेस सुरू केल्लो आसा. एक आसा तें चरावणें, दुसरें आसा तें काजुमाळ दारबांदोडा, चरावणें म्हणटा तें 70 आनी तिसरें आसा तें आमच्या शिरोड्या तुगेलें माणक्यां कवळ. तशी 3 लोकेशन्स आयडेंटिफाय करून फाटल्या 6 म्हयन्याक 8 म्हयन्याक आमी तें प्रोसेस सुरू केल्लो आसा. फूल फायनल जालें अजून जावना, प्रोसेस चालू आसा. काही वेळा ताका एखादी एक 6 म्हयने 8 म्हयने वर्स लागू शकता, पूण हे 2-3 डॅम जावपाक शकतात प्रोवायडेड वी गेट परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट. म्हजे हिसपान आमकां 24/7 उदक दिवपाक व्हडलें प्रॉब्लेमाचें ना. पूण ताका थोडेशें नेटवर्क बदलपाक जाय, थोडी टाकी नवीन एखादी बांदची पडटली. पूण मेन म्हणजे ट्रिटमेंट प्लांट जाय. ट्रिटमेंट प्लांट फॉर एक्झाम्पल हांवें एनओसी दिल्या की आमी 50 mld उदक ओपा आमी दिवंक शकतले. फाटल्या 8 दिसां पासून आमचे एक्सेप्ट अंजुना सगळे डॅम आसा ते ओवरफ्लो जाले. सालावली डॅम ओवरफ्लो जाला, पंचवटी डॅम ओवरफ्लो जाला. आमठाणेच म्हणटा ओवरफ्लो जावपाचें हें ना, कारण कितें आसा थंय उदक आमी फील करतात. सालावलीचें साल जे आसा पळय न्ही थंयच्यान आमी उदक लिफ्ट करतात आनी आमठाणे भरतात. त्यामुळे ते लेवल आमच्यांनी मेनटेन करपाक जाता. जाय तितलें भरपाचें, जाय तितलें दवरपाचें.